गोव्यातून कर्नाटकाक कोळसो वाहतूक करपी रेल्वे आज सकाळी 10:30च्या सुमाराक दूधसागर ते सोनावलीम दरम्यान बोगदो क्रमांक 15च्या लागींच रेल्वे मार्गावयल्यान खाली घसरली। तेका लागून या रेल्वेचे एकूण 17 डबे आसात ते रेल्वे रुळावयल्यान खाली कोसळलेले आसात। तसेच एक डबो आसा तो दरीत कोसळल्याची माहिती उपलब्ध झाली आसात। हेची माहिती मिळताच रेल्वे अधिकारी आसात ते तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आसात। या दुर्घटनेक लागून हो रेल्वे मार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर बंद जाल्लो आसाच। तेका लागून या मार्गावयल्यान जी धांवणारी ज्यो रेल्वे आसात तेच्यातल्यो काही रेल्वे आसात त्यो आज ज्यो सकाळी ज्यो रेल्वे ह्या मार्गावयल्यान वचपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो रद्द केल्ल्यो आसात। तशेंच अन्य काही रेल्वे आसात तेंचे मार्ग आसात ते बदललेले आसात। मात्र या दुर्घटनेत कोणतीच जीवितहानी झाली ना। पुरोडा खातीर प्रमोद मोंडे।